आयतार मायाची 5 तारीख 2024 पास्कांचो 6वो आयतार मुखेल वोळ देव तोंडाक पळोवन मनशा मोदें अंतर कोरीन नियाळाक आदार सरभोंवती नदर मारल्यार जावं कोचेरींनी हॉस्पिटलांनी तुका वळख आसल्यारूच कामां बेगीन जाता नाजाल्यार कितल्योच पावटी मारच्यो पडटा। पयल्या वाचपांत आमी पळयता देव तोंडाक पळोवन मनशा मोदें अंतर करिना, पूण कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती करता आनी देवाचे कुशे प्रमाणे चलता तो की देवाक मानवता। पेद्रू उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवून आयलो। विदेशां पर्यंत देवान पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलें। दुसरें वाचप देवाच्या मोगा आनी पेल्याच्या मोगा वयर सांगता एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देव करचोच आनी जीं कोण मोग करतात तीं देवा तावन जल्मल्यांत आनी देवाक वळखतात। देवाचो मोग इतलो व्हड आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो। शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवूय तुमचो केला। म्हज्या मोगांत रावात आनी जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात। जावं गिरेस्तांक वो दुबळ्यांक, शिकलोल्यांक वो नेण्यारांक एक सारकी लेखून आनी अंतर करिनासतना सगल्यांचो मोग करूंक जेजूचो आयज उलो। म्हजो थाराव सुकलोल्यांक भोगसूंक आनी दैवीक कृपेंत जिवंक सदांच वावुरतलो।